नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ले लीजवाल्यांनी बेकायदेशीर मायनिंग केल्ले मेळ्यार तांचेर करतले कारवाय. वसुली करपाचेर सरकाराचो भर, चूक फाटल्या सरकाराची, पर्रीकाराची भूमिका. पोर्तुगीज नागरिकत्वाचो विशय व्हरतले केंद्रा मेरेन. सप्टेंबरांत गृह मंत्रालया बरोबर बसका. मुख्यमंत्र्याचे उतर. ट्रायल कोर्टाक मर्यादा शिकोवच्यो म्हणून विशय व्हरतले सरन्यायाधीशा मेरेन. कामधेनूचेर प्रुडंटाचे एक्सपोजे उपरांत सरकाराची येवजण सुदारपाची तयारी. मात प्रुडंटाच्या नांवान शबय. गायीक वखदां ना, 350 गायी मेल्यो म्हूण सावळान पार्सेकाराक उजरायलो. प्रायव्हेट दोतोर क्लिनिकाचेर नियंत्रण दवरूंक सरकार हाडटा क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट कायदो. टुरिझम सिजनांत डेंटल क्लिनिका थाटपी दुबावीत दोतोरांचेर सद्याक कांयच नियंत्रण ना. आनी इंग्लंडाक हरोवपी भारताच्या बायलां क्रिकेट पंगडांत बरी कामगिरी करपी शिखा पांडेची विधानसभेत तोखणाय. खबरो विस्तारान. स्टॅम्प ड्युटी फारीक केल्ले 27 लीज धारकांचे लीज रिन्यू करपाचो आदेश हायकोर्टान दिवन लेगीत हे लीज बेकायदेशीर मायनिंगांत आशिल्ल्याचे मुखार आयल्यार राज्य सरकार तांचे आड मिनरल कन्सेशन कायद्याच्या 37 आनी 38 नेमा खाला कारवाय करतलो. मिनेरांनी वेळार अर्ज केल्ले, मात फाटल्या सरकारान तांचेर निर्णय घेतलो ना म्हूण हें सगळें जालें हें खण मंत्र्यान मान्य केलें. सोमारा विधानसभेत मायनिंगाचेर खासा चर्चा जाली. सैमीक संपत्ती वाटोवया पूण लोकांक पयलीं प्राधान्य दियात अशें म्हणत आमदारांनी कायदेशीर मायनिंग सुरू करपाची मागणी लावन धरली. लोन रिलीफाच्या संदर्भातली स्कीम साधारणपणे 21 तारीख टार्गेट दवरला आमी. ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक स्कीम जाहीर करप म्हणजे नोटिफाय करप. ट्रक ड्रायव्हर आनी अदर एम्प्लॉईज हांचे कितें तें मॉडिफिकेशन करपाचें आहा पळय, ताजी 26 ऑगस्टाक तांकां पयशे चवथी पयलीं मेळचे ना, पण पैसे मेळपाचे मार्ग चवथी पयलीं येतलो. त्यामुळे ताजी 26/8 लोन रिलीफ टू अदर्स हाजी स्कीम 15/10 म्हणजे तुझे चायवाले गाडेवाले बारके बारके तांकां एक वन टायम कितें तरी दिवपाचें. हय, म्हणजे त्या नंतर पयशे दिवप चालू जातले. मायनीची ग्रांटींग ऑफ लीज म्हणजे पॉलिसी 20/9/14 पयलीं नोटिफाय जातली सरकारची. मायनी लिजीस ज्यांच्यांनी ऑलरेडी पयशे भरल्या त्यो ताज्या नंतर 10 ते 20 दिसां भितर सायन जातल्यो. म्हणजे बिटवीन 30 सप्टेंबर एंड 10 ऑक्टोबर तुमी अशें गृहीत धरात की देर वील बी एटलिस्ट 27 लीज होल्डर्स सब्जेक्ट टू देर पेईंग सम सेस पेमेंट जे कितें आहा तें. ऑपरेशनल करपाक तांकां 2 म्हयन्यां पासून 4 म्हयने लागतले. आनी ऑक्टोबर 2014 पर्यंत कोणूय उरलो धर तूं जाल्यार ताजी विशय आमी काबार करता. पोर्तुगीज नागरिकत्वाचो विशय केंद्रा मेरेन व्हरतले. सप्टेंबरांत गृह मंत्रालया बरोबर बसका जातली म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान माविनाचे लक्षवेधी सुचोवणेक जाप दिली. होच मुद्दो धरून मुख्यमंत्री ट्रायल कोर्टाचे एक्टिव्हिजमाचेरूय उलयलो. गोंयच्या CBI कोर्टाक नागरिकत्वाच्यो केसी आयकुपाचो कसलोच अधिकार ना. जुईजांक सुप्रीम कोर्ट आनी हायकोर्टान मर्यादा शिकोवच्यो म्हूण प्रकरण सरन्यायाधीश आनी हायकोर्टाच्या मुखेल न्यायाधीशा मेरेन व्हरतले. ब्लॅकमेल करपी एक्टिविस्टांकूय उपाय करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. Perusal of various court orders while disposing few of the petition filed by the complainant reflect conflicting legal position taken by different courts. The Honorable High Court as well as the Honorable Supreme Court has time and again stated that a law and order under Constitution is a state subject. And as such, CBI cannot be directed by any lower court to investigate into a case. Doing so would be to cross constitutional limit. It is only the High Court or Honorable Supreme Court exercising constitutional power who may do so, and in all other cases, it is mandatorily requires the consent of state government
under Section 6 of Delhi Special Police Establishment Act 1946. The government will bring the same to the notice of Honorable Chief Justice of India as well as Honorable Chief Justice of High Court and move for appropriate corrective measures and remedial measures. If necessary and if exigencies of the law so permit, the reorientation of these officers by Honorable High Court would be requested to train them well and thereafter allow them to start judicial duties. It is also observed that some of the activists whose antecedents and motives are highly questionable are blackmailing and witch hunting by filing false cases against persons occupying high positions merely to embarrass them or to blackmail them. Government has taken a very serious note of these things happening in the state and is considering of appropriate corrective measure in this regard. So I have taken up the matter with Honorable Home Minister, and they were asking me to come on 21st of this month. I said I have got an assembly, so we have decided to meet after 12th of September. पे पेरिटी जाय म्हूण सरकारी कर्मचाऱ्यांनी करपाक केल्ले लाक्षणीक पेन डावन टूल डावन स्ट्रायकाक गोंयभरच्यान उणो प्रतिसाद मेळ्ळो. ड्युटेर येवन काम करिनासतना रावपी सरकारी कर्मचाऱ्यांचो सरकार पगार कापतलो म्हूण सरकारान शिटकावणी दिल्ली. तरीकय कितलेशेच ऑफिसांनी कर्मचारी वग्गी बसून राविल्ल्यान लोक फावटी मारून परत गेले. पे पेरिटी जाय म्हूण सरकारी कर्मचाऱ्यांचे संघटनेन एका दिसाचे पेन डावन टूल डावन संपाचो उलो मारिल्लो. घेवया एक विराम.